गॅस पायपलायन लेईंग काम चालू आशिल्लें. ओके, तेंच्यांनी परमिशन हाडलें म्हणटा. हांव इवन पंचायत सुद्दां आमी तांकां ब्लेम करना, कितें बंद करपा लावं नाका. हांव कितें म्हणटा, तुमी काम कर, सिस्टमॅटिकली करा. तुमी थिंगा गॅस पायपलायन घालना, तांकां कितें परत सुद्दां तांकां आपोवनींग हाडलेलें, तांकां सांगलें बाबा तुम्ही घालता जाल्यार तुमी लोकां कडल्यान म्हाका कंप्लेंट येयल्लें नाका. तुमी करो सारकें सिस्टमॅटीक ओपन करा, ट्रेंच खड्डो मारा, पायप घाला, पॅक करा, रोलर घाला तेजेर आनी फुडें वसा. ओके, ते चालू केलें. हेंच्यांनी कितें केलें, काल थिंगा मेन गटर आशिल्लें, म्हळ्यार एक सायडीच्यान इंडस्ट्रियल एरिया सायडीन फूल, आनी हे सायडीन लोक रावता, आनी हे सायडीन लोक रावता रेजिडेन्शियल एरिया. तेजे मदीं एक गटर आशिल्लें, सगळें ते उदक सगळें पावसा उदक सगळें सकयल्यान गटर सकयलें, म्हणजे एक ब्रीज टायप आशिल्लें, सकयल्यान भायर सर जालें. हेंच्यांनी कितें केलें, ब्रिजाचे एक सायडूच मोडून उडयला. आपल्या पायपलायना लागून ब्रिजाचे एक सायड मोडून उडयला. हांव कितें म्हणटा, ते ब्रिजा वयल्यान अरावंड समथींग 40 टन्स गाडयो वयता, 20 टन्स कितले ते हेवी गाडयो ते ब्रिजा वयल्यान वयता. सपोज फाल्यां ते एक पांय ना, एक ब्रिजाचे एक सायडीचे पांयच ना, एक पांय मोडून उडयला तुमी. सपोज कितें थिंगा व्हडले गाडी वयताना गाडी कितें पडले, गाडी कितें जालें, व्हडले इश्यू जाले, कितले लोक रावता सायडीन. सायडीन लोक कितले रावता, तांकां त्रास जातले. फाल्यां लास्टाक ब्लेम कोणाक करतलो, पंचायतीक ब्लेम करतलो, सरपंचाक ब्लेम करतलो. तेका लागून आमकां मॉर्निंग येना, आमकां न्यूज येयला, आमी थिंगा पावले. थिंगा आमकां पंच मेंबरान म्हाका इन्फॉर्म केला, आमी थिंगा गेले जाल्यार अशें करून दवरलेलें सगळें. हांव तेंचे कडेन एकूच सांगता, सपोज तुमी हें करना, आमी तुमकां काम करपाक दिता. लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा, तुमी काम करा, आमी तुमचें काम पायपलायन घालपाक आमी स्टॉप करना. हांव कितें म्हणटा आतां तांकां, हांव सगळे ऑथॉरिटीक लेटर केला, आतां पुलीस डिपार्टमेंटाक केला, कलेक्टराक केला, इवन PWD डिपार्टमेंटाक लेटर केलें. हांव कितें म्हणटा, तुमी कशें ब्रीज कशें आशिल्लें पळय तशें म्हाका जाल्लें थिंगा केल्लें जाय. फाल्यां कसलें इन्सिडंट जाल्यार वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. आय एम नॉट वर्किंग फॉर माय बेनिफीट ऑफ माय सेल्फ, आय एम वर्किंग फॉर द पीपल. हांव एकूच सांगता तांकां, कॉन्ट्रॅक्टर आसूं नी, खंयची कंपनी आसूं नी, ते जे हिशोबान तुमी ते मोडले ते सारकें आमकां ब्रीज करून दी, आनी कांय ना. नाल्यार आमी काम स्टॉप केल्ले, लोकांचे इश्यू आहा थिंगा, आनी टोटली काम थिंगा स्टॉप करून दी. तो कलवट पळय भरपूर पोन्नो कलवट, तो अरावंड 30-35 इयर्स आहा, पूण कंडिशन तेजो बरो आसलो. इतले वर्सां गाडी वयताले. आतां काली सांजचे बी लोक येयल्ले म्हाजे कडेन. मागीर तांकां कितें सांगलें, सरपंचाक हांव फोन मारला, आनी फाल्यां सकाळीं सरपंच येतलो. आनी तेन्ना सकाळीं बी परत लोक येयल्ले म्हाजे कडेन, की इशू व्हडलो आशिल्लो. सकाळीं सरपंच परत हांवें फोन मारले, सरपंच 5 मिनटांनी पावलो थंय. आनी बेगीन सरपंचान कितें केलें, इन्स्पेक्शन केलें, आनी कोण आसा कन्सर्न पर्सन सेक्रेटरीक आपयलो सायटीर, आनी सगळे पोलिसाक बी आपयले, आनी सगळे सायट इन्स्पेक्शन दवरली तेन्नाच त्या टायमार. सेक्रेटरीन बी आपलो रिपोर्ट केलो, आनी आतां पावले आमी सायटीच्यान आतां 15 मिनट जाला पावून हांगा. आनी सरपंचान ऑलरेडी एक लेटर शॉर्ट एक्झिक्युटीव इंजिनियर फातोर्डाक धाडला, एक डेप्युटी कलेक्टराक धाडला, आनी एक पुलिसाक धाडला. सगळ्यांक इंटिमेट केला की हो जो सिच्युएशन आसा सारको टेन्स आसा, कित्याक तो जो लायफ लायन आसा कनेक्टिंग द ओल्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट एंड द ओल्ड पेट्रोल पंप एंड जुवारी एग्रो केमिकल्स. सो येदो व्हडलो इशू आसा की ते कलवट, अनलेस द पीपल कॉन्ट्रॅक्टर्स कंप्लीट द कलवट, दे कॅनॉट कंटिन्यू विथ द रिमेनिंग वर्क ऑफ लेईंग द गॅस पायपलायन.